येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. खणी गोंया भायल्या लोकांक लिजार दिवपा फाटल्यान कितें अंडरस्टँडिंग बीन कितें आसा काय कितें? केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विचारले मुख्यमंत्र्याक. थळाव्यांकच घेतले कामार, मुख्यमंत्र्यान दिले उतर. ऑर्गेनिक फार्मिंग आयज भोव गरजेचे. नवे शिक्षणीक धोरणात हो विशय करचो सक्तीचो. शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन मागले विधानसभेत. पावसाचो नेट जावपाक लागला कमी. सप्तकाचे निमणे मेरेन राज्यात तिगून उरतले सुके हवामान. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खणबंदी चालू आसा. केस सर्वोच्च न्यायालयात आसा. तरीकय सरकारान कांय जाणांक खणी लिजार दिल्यो, गोंयकारांक दिल्यो नात, पूण गोंया भायल्यांक दिल्यो. ताच्या फाटल्यान कितें अंडरस्टँडिंग बीन कितें आसलेलें काय कितें? केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान उंटाचे चालीचो मुख्यमंत्र्याक प्रस्न केलो. MMDR एक्टा प्रमाण खण लिजाचे ऑक्शन केले. 9 ब्लॉकांचे ऑक्शन पूर्ण जाला. खणवाल्यांकडल्यान सरकारान 350 कोटींतले फकत 80.47 कोटी रिकवर केल्यात. SIT रिपोर्टा प्रमाण रिकवरी जावपाची उरल्या. भायल्या खणवाल्यांक संद मेळिल्ली आसली तरी ते ऑल इंडिया लेवला वयले ऑक्शन असले. गोयच्या खणवाल्यांक कोणे बॅन करूंक नाशिल्ले. आयकात मुख्यमंत्र्याक. जे डिफॉल्टर जाल्ले पयलींच्या तुगे 350 कोट्यान दाखयले डिफॉल्टर, दे आर अलाउड टू अगेन बीड. वाय दे वर अलाउड टू बीड when they were defaulters? Have you all recovered money from them? You all have not recovered, and you all have given to them to bid again. Recovery केला तुम्ही. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोटा आशिल्ले आनी कोटा आसतना जाय जाण आमगे गोंयकारांक कोण बीड करपाक सोदताले तेम गेले ना, बिकॉज इट वॉज इन द कोर्ट. कित्याक बिले तो लेस प्रेमेन हें कितें तितून कितें आसलोलें अंडरस्टँडिंग बीन कितें आहलें दुसरें उतर उजार कोण हांव अंडरस्टँडिंग उरता. जे लीज होल्डर ओरिजिनली गोंयकार जे तो म्हणटा पळय न्ही तांकां कोणीच खंयसर बॅन करूंक नाशिल्लें लीज ऑक्शन करपा खातीर. आनी ताच्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी स्पीकर सर दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन आनी तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला. तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळां. दिवचल, मुळगांव आनी शिरगांवां 11 खणींचेर पब्लीक हियरिंग जावपाचें आसा. ते संबंदातय एल्टनान मुख्यमंत्र्याक विचारले. तांचो प्रस्न जाग्यार घालपाक सरकारान कसली पावलां उबारल्यात ताका जाप दितना हे फावट लीज दितना सगळे तरेची काळजी घेतल्या. एक्सेस एक्सट्रॅक्शन हाजे फुडें जावचें ना. तशेंच देंवयल्ल्या कामगारांक परत कामार घेतले अशेंय सीएमान सांगले. There was a public hearing on 11th August 2023 बिचोलीम ब्लॉकार. People from Mulgaon and Sirgaon तेंगेले ग्रीवेंसीस आहाय ते एड्रेस केल्ले दिल्ले गायले तेमी. रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ दिस लीज एरिया मायनिंग रेजिडेंशियल एरियाज आसलोले. what measures all have taken ते विलेजांनी जे हार्डशिप्स आहाय तेंगेले त्या जाग्यार यू हॅव टेकन एनी मेजर्स? आमी लीज दिता आसतना हे फावटी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या आनी लिजाच्या भायर खंयसरूच आमी वचूंक ना. आनी वॉट एवर द प्रिकॉशन्स इन फ्युचर जे त्या लीज होल्डरान जी घेवपाक जाय तितकी स्ट्रिक्टली आमी ताका फॉलो करपाक लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता स्पीकर सर इन सस्टेनेबल मॅनर आमी मायनिंग स्टार्ट करपाक आमचो इंट्रस्ट आसा. आमी पर्टिक्युलर ब्लॉका खातीर जरी 20 मिलियन टन्स आमकां एप्रूव्ड आसा फॉर एन्युअली आनी दॅट 20 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक वायज आमी डिवायड करून म्हणजे ओनू सपोज EC एक 4 जाणांनी EC घेतली आसत जाल्यार 20 मिलियन टन इज डिवायडेड इंटू द 4 अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ दॅट मायनिंग लीज ही दितले. ताच्या खातीर म्हाका दिसता एक्सेस एक्सट्रॅक्शन जे जातालें ते एक्सेस एक्सट्रॅक्शन हाज्या फुडें जावचें ना. मुळगांव आसत किंवा लामगांव आसत त्या परिसरांत म्हणजे आतां पर्यंत त्या कन्सर्न पयलींचे लीज होल्डर्स म्हणजे फाटल्या 4 वर्सांक वॉट एवर द बेनिफीट जितके दिवपाक जाय आसले तितकेय दिल्या. आनी आतां इवन दो म्हणजे शिरगांव तुवें बिचोले ब्लॉकाचे काडले म्हणूनच तुका हांव परत एकदां सांगता कन्सर्न थंयसरले जे वर्कर्स जे आसा पळय न्ही तांकां परत एकदां म्हणजे तेंच्यांनी आसा तशें कंटिन्यू तांकां जॉबाक घेता म्हटलेलें. इवन दो तेंचे कन्सेशनल लीज होल्डर्स जरी कंपनी बदलली आसत आतांय परत एकदां आमच्या दोनूय आमदारांच्या इंटरफियरन्सान आमी ते तांकां घेवचे हाच्या खातीर परत एकदां तांकां ओपन करपाक. एल्टनान रिकवरीच्या आंकड्याचो गोंधळ मुख्यमंत्र्याक सुटावो करपाक सांगलो. आयकात दोगांयकय. सो माननीय मुख्यमंत्री मानता ते 35,000 कोटी ना 350 कोटी मरे ते 350 not 35,000 crores which hype you all have done. You take it as it is 350 crores or 35,000 crores. सांग उबरो सांग मरे मंत्र्यान सांगपा जाय 35,000 कोटी जॉईंट आहा तो
350 crores. स्पीकर सर, ह्या एक्झॅक्ट फिगरान हांव आत्तां वचूंक शकना कितले आहात ते. नास्तोण 35,000 कोटी केस मुळे सरकारान परत खणींचे लीज दिल्यात ते डिफॉल्टर असले, तांकांच परत कित्याक लीज दिले? एल्टन डिकॉस्टान मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारलो. तांचे कडल्यान रिकव्हरी केले बगर परत तांकांच बीट दिले, हे कशें कितें? ताणें प्रमोद सावंताक विचारले. स्पीकर सर, जेन्ना इतली 35,000 कोटी जालो आनी ऑक्शन जेन्ना सरकारान स्टार्ट केलें तेन्ना कोण तरी कोर्टाक गेलो आनी कोर्टाक गेले आसतना सरकार ऑक्शन गेले आनी दोज पार्टीज आमगे गोंयकारान जाण ऑक्शन घेवना बिकॉज एवरीवन फेल्ट दॅट इट वॉज इन द कोर्ट. आनी एक कंपनी आसली ते बीड केले एंड गॉट इट फॉर अ लेस प्रिमियम. सो स्पीकर सर, जेन्ना समज तरी कोर्टाक गेले आनी आतां जजमेंट येयले दॅट इट वेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. सो म्हाका दिसता जे एक कोर्टाक गेल्ले आनी ते प्रिमियम कोणा मेळ्ळो ते म्हाका दिसता रद्द जावपा जाय, बंद जावपा जाय. फॉर हीज इन्फॉर्मेशन, आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही, भितर एस्टिमेटेड कितें ओर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आनी त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला. ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले. आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो, आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन. बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले तेंच्यांनीच घेतला. 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही, हे न्यू प्लेयर ह्या मायनिंग लिजान आयिल्ले आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. ऑर्गेनिक फार्मिंग आयज भोव गरजेचे. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची घरकान्न आनी शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन म्हटला. नव्या शिक्षणीक धोरणात हो विशय सक्तीचो करचे अशें तिणें विधानसभेत मागले. आमी हे ऑर्गेनिक फार्मिंग म्हणटा ते स्पीकर सर प्रमोट करपाचे अत्यंत गरज आहा. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, ऑर एल्स the number of diseases, the number of sicknesses, especially people dying by cancer is on rise. And why this is happening? Because we are eating everything, vegetable, fruits, everything which is laced with pesticides and chemicals. So department आमच्या most experienced मिनिस्टरा कडेन हा. इट इज यू आर वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू ईट. दिस इज द बेज लायन. सो आमी खातात तेच सगळे पेस्टिसाइड्स आनी केमिकल्स खाता जाल्यार एंड रिजल्ट विल बी ओनली डिजीजीस एंड सिकनेसीस वॉट वी आर गोइंग टू फेस इन फ्युचर. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, बॅक टू वॉट आवर एन्सेस्टर्स, हाव आवर एन्सेस्टर्स डीड फार्मिंग, हे हेजेर भार दिवपाचो गरज आहा. एंड आतां सांगला ते प्रमाणे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी येयल्या. सो दीस इज द रायट टायम आय यूथ हॅज टू बी आमच्या इस्कॉलांनी हो एक सब्जेक्टूच घालपाचो गरज आहा. एंड इट इज नॉट जस्ट द थियरी, द प्रॅक्टिकल पार्ट ऑफ इट. नाजाल्यार आतां आमी आहा ती शेतां लायतात, आमच्या फुडाराक आमची भुरगीं कशी शेतांनी देंवतली. हाव वी वील प्रिजर्व टू कल्टिवेट, आय मीन हाव वी वील मेक आवर किड्स गो इन टू फार्मिंग. सो हें जेन्ना आमी चिंतात तेन्ना हे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आतां येयल्ली आहा ती हितून हें आमचें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कंपल्सरी करून घालून तांकां आमच्या युथाक हो शेती करपाचो मोग दिवपाचो गरज आहा. एंड स्पेशली नॉट जस्ट एज आय से थियरी पार्ट ऑफ इट, प्रॅक्टिकल तांकां ती शेतांनी व्हरोन तांकां दाखोवपाचो गरज आहा. एंड स्पेशली वॉट इज द प्रॉफीट आउट, नाजाल्यार ते म्हणटात शेतानूच वचोन पयशे कितको करूंक जातात. हाव यू कॅन मेक गुड प्रॉफीट आउट ऑफ फार्मिंग, दॅट हॅज टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन. स्पेशली फिशी कल्चर, नाजाल्यार आमचे ग्रोईंग ऑफ फ्लावर्स एंड मेकिंग गुड प्रॉफीट आउट ऑफ इट, ते सगळे मार्केटिंग, फ्लॉरिकल्चर. येस, सो हेजे very important to see that this is organic farming is stress upon. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। दिवचल, मुळगांव, मये, शिरगांव खण वाठारांतल्या लोकां खातीर शुक्रारा पब्लीक हियरिंग दवरला। पूण हे हियरिंग म्हटल्यार भुंयपुतांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचो प्रकार। कामगारांनी तिडक उक्तायल्या। 25-30 वर्सां काम केल्ल्यांक खंय प्रोबेशनाचेर घेतले अशे तरेचे करार करून लोकांक फटोवपाचे यत्न चल्ल्यात। थळाव्यांक फटोवन खणी सुरू केल्यो जाल्यार वगी रावचे नात। मुळगांव मयेकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। कामगारांनी सांगले, इतली वर्सां मागण्यांची फाटपुरवण केल्या उपरांतय आमकां गृहीत धरपाचे यत्न चल्ल्यात। शासनाचो उपाय काडात। खणी परत सुरू करचे आदीं पिडेस्तांचो विशय शासना खातीर सोडयात, नाजाल्यार संघर्शाक तोंड दिवपाची तयारी दवरात। मुळगांव दिवचलच्या कामगारांनी गंभीर शिटकावणी दिल्या। अपॉइंटमेंट दिला तो 1 ऑक्टोबराच्यान दिला। आतां म्हाका सांग, आमी आसा ऑगस्टान आनी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट 1 ऑक्टोबराचें आनी कंपनीन ते आतां सद्या कामाक वयता। म्हणजे कशा तरेचे इलिगॅलिटीज एक्सप्लॉयटेशन चल्लां पळय, हेजें उत्तम तरेचें उदाहरण। म्हाका दिसता इतलो विरोध मायनींग कंपनीक हांगा जालो आनी आतांची पब्लीक हियरिंग 11 तारखेक येयला, त्या अनुशंगान म्हाका दिसलें की खंय ना खंय कॉमन कन्सेन्सस मॅनेजमेंट आनी एम्प्लॉय भितर घेतले आनी आमचो लोकल गव्हर्मेंट हितून सपोर्ट करून हे इशू रिजॉल्व जातले अशी एक अपेक्षा आसलेली। पण ज्या तरेचे इलिगॅलिटीज आनी जे हिडन स्टेप्स आसा पळय, जशे मॅनेजमेंटान सद्या चलयला, म्हाका दुख्ख दिसता सांगपाक की हांगासले लोक, हे भुमिपुत्र हांगासले, हेंच्यांनी आपले हांगासले जमिनी दिल्या, धूळ खावन इतली वर्सां जगल्या, तांकां अशें फटो नाका 1 ऑक्टोबराचें लेटर दिवन। दुसरी गजाल, तांकां 2 वर्सां प्रोबेशनार म्हणटात ते। कितलीशीं थोडे हांगा जर 30 वर्सां काम केल्लें आसा, 25 वर्सां काम केल्लें आसा, अशा लोकांक तुमी आतां 2 वर्सां प्रोबेशनार दितले, मागीर तुमी सांगता तशें तांकां नाचयतले। हे खंय ना खंय कामगार कायद्याचेर, कामगारचे हक्क जो आसा तेजेर एक गदा चलोवपाचें काम चालू केलां, तेजो आमी हांगा निशेध करता। मॅनेजमेंटाक अजुनूय ऑपॉर्च्युनिटी आसा, जर तांकां दिसता की बऱ्या तरेन हांगा मायनींग ऑपरेशन चलचें, हांगा लोकांक विश्वासान घेवन चलचें, जाल्यार अजुनूय हे 2 दिसां भितर तेंच्यांनी ही जे ब्लॅक एंड व्हायट काडला पळय विदावट एनी सपोर्टींग, ते तेंच्यांनी फाटीं घेवचें आनी विथ क्लॅरिटी येवचें। आमी म्हणटा विथ क्लॅरिटी येयात। जर हें आयकना न्ही तुमी, आमच्या लोकल MLA आनी इवन चीफ मिनिस्टर ऑफिसाकूय पार्ट ऑफ द मिटींग करात आनी एक कन्सेन्सस अजुनूय काडात। हांगा प्रत्येकाक हांगासर कामां जाल्लेली जाय, मायनींग कंपनी जाय, कित्याक हें हांगासर गरजेची आसा। पण तुमी जर अशें फटोवन जर हांगा करतले जाल्यार ताका सांगता तुमच्या माध्यमांच्यान की ह्या प्रत्येक गोश्टीक आमचो विरोध आसतलो। पब्लीक हियरिंगा पयलीं जर हांकां आमचो सपोर्ट जाय लोकल्सांचो, जाल्यार हे लोकल इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करूं जाय, हेजेर क्लॅरिटी जाय। हे काडलां पळय ते बेश्टें दोळ्यांक पाणी लावपाची कामां ही, हेका कांय अर्थ ना। तुमी 1 ऑक्टोबराच्यान जर अपॉइंटमेंट लेटर दितले, 2 वर्सां प्रोबेशनार दितले, 2 पॉयंट जे तेंचे आशिल्ले ट्रान्सफर आनी आउटसोर्सिंग, ताजेर कांय क्लॅरिटी हाडचें ना, जाल्यार तुमी कितें करता? तेन्ना हांगासर भायलो वर्कफोर्स हाडून जर हांगा कोण काम करता आसा जाल्यार आमची एक शिटकावणी तांकां की तेंच्यांनी हे स्टॉप करपाचें। हांगा जर ह्या मया, पिळगांव, मुळगांव, बिचोले ह्या मायनीचेर जर काम करतलो जाल्यार हांगासलो भुमिपुत्रच काम करतलो। हेजे भायलो जर हांगा कोण येयलो जाल्यार मागीर तेजी जबाबदारी कंपनीन घेवची आनी ते कामगार जो कोण येता पळय ताणें आपली स्वताची जबाबदारी घेवची। आतां पळय, आमी कंपनीक अजूनय सांगता कितें तरी पॉझिटिव्ह घेवन येयात, नाजाल्यार 11 तारखेक आतां जंय कंपनीन आमकां रिट्रेंच केला इतली वर्सां सर्वीस करूनय, तो 11 तारखेक पब्लीक हियरिंगाक आमी हेजो निशेध करतलेच थंय आनी आमी अपोजूय करतले। कित्याक तर आमच्या पोटार मारला कंपनी। आयज 25-30 वर्सां आमी काम केल्लें आसा आनी आयज कंपनी म्हणटा परत ये आनी 2 वर्सां प्रोबेशनाचेर काम करा, मागीर विचार करतले ते फिक्स करता काय ना, ते सॅलरी कमी करता, हो हें आमकां नाका। जर कंपनीक जर कामाक घेवपाचें आसा स्थानिकांक, भुमिपुत्रांक, तर कंपनीन एक कितें तरी क्लियरिटी घेवन येवचें, युनियना कडेन डिस्कशन करचें। खणी सुरू करचे आदीं मये, मुळगांव, अडवलपालच्या शेतकारांचे पुनर्वसन करात, अखिल भारतीय किसान महासंघाच्या मये फाट्यान मागला। तोंडाक लावपा पुरते लोणचें घाल्ले वरी लुकसाण भरपायची बँडेज नाका। लुकसाण भरपाय दिले बगर खणी सुरू करपाक दिवचेच नात। पब्लीक हियरिंगा आदीं पर्यावरणीय जोखीम अहवाल दियात, ना जाल्यार मये रास्ता रोको जातलो। आयकात मयेकारांचो एल्गार। मुळगांव, शिरगांव, मया, बोड्ड्या, बिचोले आनी लामगांव अशे 6 गांवांनी हे मायनींग जावपाचें आहा। आतां लामगांव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही म्युनिसिपालिटी एरियान पडटा। शिरगांव, मुळगांव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा। तुमकां 4 एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट कितें येदो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन आपटला, तो समजोवपाक प्रॉब्लेम कितें आहा? हितूंतल्यान दिसून येता की ह्या सरकाराक फाटल्या दारांतल्यान म्हटल्यार गुड्डिलिसांव करून हो प्रकल्प आतां फुडें व्हरपाक जाय, मायनींग चालू करपाक जाय अशें दिसून येता। तेजें आनी एक उदाहरण म्हटल्यार वेदांत फाटल्या फावटी मायनींग घोटाळो जालो म्हणून इतलो व्हडलो बोवाळ जालो,
35,000 कोटी म्हटले मागीर ह्या भाजप सरकारानूच सीएनचे म्हणून एक हे काडले, ग्रूप काडलो, कमिटी काडली आनी तेंच्यांनी 350 कोटीचो म्हणून आंकडो दिलो. आतां ते 350 कोटी हांकां रिकवर करपाक जमना आनी तितूंतलो सगळ्यात जास्त आउटस्टँडींग उरला तो वेदांता कडल्यान उरला. जर तुमी वेदांता कडल्यान रिकवर करूंक जायना जाल्यार पयली गोश्ट म्हटल्यार तुमी तांकां ऑप्शनिंगाक पार्टिसिपेट करपाकूच कित्याक दिल्यात. आतां तो पयसो रिकवर करच्या पयलीं तुमी तांकां आनी एक मायन काडून दिता 478 हेक्टर्सान. बेगिनान बेगीन हे जे जनसुनावणी जाता तेज्या पयलीं आमच्या ह्या प्रश्नाचेर तेंच्यांनी आमकां जाप दिवची आनी मागीरूच ह्यो जनसुनावणी घेवच्यो. नाजाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें आनी जे मायनींग थंयसर जावपाक सुरवात जाता ताका आमकां विरोध करचो पडटलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. राज्यात भटक्या गोरवांचो प्रश्न आता दिसान दीस गुंतागुंतींचो आणि गंभीर जायत चल्ला. येरादारी करप्यांक रात दीस ह्या गोरवांक लागून सरकशी करच्यो पडटात. काणकोण श्रीस्थळ ओल्ड हायवे वाठारात पुराय रस्त्यार 100 वयर गोरवां बसलेली पळोवपाक मेळटात. लोक फुरियोज जाल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. ती पळयली जाल्यार वचत ते रस्त्याक खड्डे पडला. दुसऱ्या वटेन रस्त्याचे रोड शोल्डर सारखे ना आनी आतां तिसरे नवे संकट म्हळ्यार वचत ते रस्त्याचेर गोरवां रावतात आनी ही गोरवां रावतात ताका लागून सरकारान कोंडवाडा किंवा वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकल्प राबयले आनीक तरी पूण सुद्दां ही गोरवां रस्त्यार बसपाची उठच ना. ह्याका लागून खरें म्हटल्यार सरकारान ह्या हाजेर गंभीर्यान रिसर्च करपाक जाय आशिल्लें की ही जी रस्त्यार गोरवां येता ती खंयची येता, केन्ना वयली येता, कोणाली येता आनी हाका खरें म्हळ्यार परमनंट ट्रिटमेंट करपाक जाय आशिल्लो. पूण सरकार आमचें तें करीच ना. कोंडवाडा काडले आनी ताका निवळसाण त्याच बरोबर तण घालप, बाकीचे त्यांचो मेंटेनन्स ह्यो गजाली नाशिल्ल्यान कोंडवाडे हे फक्त फॉर्मेलिटी काडलेले काय कितें अशें सिच्युएशन तयार जालें. खरें म्हटल्यार सरकारान जी गांवांत गोरवां आसा तांचे खातीर स्टायफंड दिवन तांकां ती गोरवां वेवस्थीतपणे राखची अशा तरेचो नवी कितें तरी येवजण ना जाल्यार उपाय काडून ताजेर बऱ्या रितीन ट्रिटमेंट करपाक जाय जाल्यारूच हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ना जाल्यार हे सिच्युएशन अशें चालूच उरतलें आनी अपघाताचो जो सिलसिला आसा तोय चालूच उरतलो. किती प्रॉब्लेम ह्या गोरवां कितें सध्या प्रॉब्लेम कित्याक लागून हेडेक जाता तुमकां? आमकां हेडेक जाता म्हणल्यार कितें जाता, हे रस्त्यार आतां रातची बसता पळय गोरवां, पावस समज पडलो जाल्यार पावसा हे आमकां कांय दिश्टी पडना आनी थोड्यांची कितें जाता रातची न्हीद लागली एक जावं चलता आसतना केन्नाय एकदां नजर हे जाता पळय, नजर हटी दुर्घटना घटी म्हणटा तशी ही पाळी येता आनी बायक घेवन येता आसतना मोठो पावस पडलो जाल्यार हे गोरवांय दिश्टी पडना, ती म्हशी तर अजिबात दिश्टी पडना. हेजेर सरकारान कितें तरी हेचेर बंदोबस्त करचो. आतां ते सायडीक कुडचड्यार बीन ते सायडीच्यान ती गौशालांतल्यान ते गाडी येता आनी तांकां ते उबारून व्हरता. हेजेर कितें तरी करचें. हेजे खातीर एक्सिडंट तरी जायते जाता, एसएलमीन सुद्दां हें चलता. ते इतलेंच. म्हणजे तशें जर व्हेलें जाल्यार हेका सोल्युशन जावंक शकता न्ही? सोल्युशन ऑफकोर्स जावपाक शकता कारण आमची ते सायडीच्यान चलता. कुडचड्यार ते सायडीच्यान अशेंच गौशालाची गाडी येवन ते जे रस्त्यार ही बेवारशी म्हणल्यार कोता येता तांकां सारकी मरे ती बेवारशी जावन ही चलता भोंवता पळय तांकां उबारचें. तो टूरिस्ट को क्या किसी को भी होगा यहाँ से जाने में. कोई गाय काला गाय अंधेरा में बीच में आ जाएगा तो दिखाई नहीं देगा रात में. अच्छा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा. एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है ना. ओके. और वही चीज है कि गाय इतना क्वांटिटी में 2 गाय 3 गाय ठीक है, पूरा हाईवे पे बीच में सड़क पे गाय का जगह एक फार्म में है कहीं इधर है ना, सड़क पे गाय बैठेगा तो गाड़ी घोड़ा कहाँ चलेगा. इतना सारा 100 गाय पूरा रास्ता में. अभी मैं 100 गाय देखा है 5 किलोमीटर में घर जाते जाते. ओके, बहुत ज्यादा है. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. परतून घेवक वेवसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सेंट सेबेस्टियन UC बेणावलेन घडोवन हाडिल्ले इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबाक जैत फावो जाले. आता ते सर्तीचे सेमीफायनलीत पावल्यात. बाणावलेच्या दांडो खेळा मळार सर्त रंगली. वेल्ला स्पोर्ट्स पंगडान वार्का स्पोर्ट्स पंगडा आड 2-0 अशें जैत मेळयलें. सुरवाते सावन गोवा वेल्लान खेळाचेर शेक गाजयलो. विक्रमान 21व्या मिनटार कुशळटायेन टाइम केल्ल्या स्ट्रायकराक लागून तांकां बेगीन आघाडी मेळ्ळी. दुसऱ्या अर्धात गोवा वेल्लान आनीक खर यत्न केले. प्रसिल आनी फ्रँकीन
समन्वय दाखयलो आणि 48व्या मिनिटार फ्रँकीन गोल केलो. पळयात रोमांचक सर्त. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, संदीप तुयेकार आणि संगीता ओली. पावसाचो नेट कमी जावपाक लागला. सप्तकाच्या निमणे मेरेन राज्यात सुके हवामान तिगून उरतले. कांय वाठारांनी मळबात कुपा दाटिल्ली दिश्टी पडटली. कांय कडेन पावस शिवरतलो. पावस कमी जाल्ल्यान तापमान 32 डिग्री सेल्सियसाचेर पाव येता. राज्यातल्या चडशा वाठारांनी सुके हवामान पातळटले आणि केन्नाय हलको ते मध्यम पावस पडटलो. पावस 10 दिसां परस चड काळ कुमकवत आसतलो. कांय वाठारांनीच मध्यम पावस पडटलो. पावस उणो जाल्ल्यान तापमानात मातशी वाड जावं येता. तापमान 32 आणि 25 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. 15 तारखे मेरेन सुके हवामान. कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस. राज्यात पावसाचो नेट कमी. आयतारा चडांत चड आनी उण्यात उणें तापमान 32 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.